1 Raja, chapter 13. बेथेलांतले वेदीचे निसंतन. जेरोबोआम वेदीशी धूप जोलूंक उबो आसलो तेन्ना सर्वेस्पराच्या हुकुमा प्रमाणे बेथेलांत जुडा थावन देवाचो मनीस आयलो. सर्वेस्पराचे आज्ञे प्रमाणे हो मनीस वेदी आड उलयलो. ताणें म्हणलें, ओ वेदी, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, दाविदाच्या घराण्याक जोसिया नांवाचो पूत जल्मतलो. तुजे धूप जोलयतल्या उंचल्या स्थानावेल्या याज्ञिकांचो तो तुजेरूच योद्न भेटयतलो आनी तुजे वयर मनशांची आडां लासतलो. त्याच दिसा ताणें अशें म्हणून एक खुना दिली. सर्वेस्पर उलयला म्हूण ही जावन आसा खुना. ही वेदी मोडून पडटली आनी ताचेर आसलेलो गोबोर शिंपडटलो. देवाच्या मनशान बेथेलांतले वेदीचो अपमान केला म्हूण जेरोबोआम राजान आयकतोच ताणें वेदीर थावन आपलो हात विस्तारलो आनी म्हणलें, धरात ताका. पूण ताणें त्या मनशा आड विस्तारलेलो हात आरेन धरलो आनी ताच्यान तो पाटी घेवंक जावंक ना. आनी सर्वेस्पराचे हुकुमेन देवाच्या मनशान दिल्ल्या खुने प्रमाणे वेदी मोडून पडली आनी वेदीचेर आसलेलो गोबोर शिंपडलो. राजान देवाच्या मनशाक म्हणलें, सर्वेस्परा, तुज्या देवा लागीं विनंती कर आनी म्हजो हात नव्यान बरो जावंक म्हजे पासत माग. म्हणटोच देवाच्या मनशान सर्वेस्परा लागीं विनंती केली. राजाचो हात आदले परी बरो जालो. उपरांत राजान देवाच्या मनशाक म्हणलें, म्हजे बरोबर घरा यो आनी विसो घे आनी हांव तुका एक दान दितलो. देवाच्या मनशान राजाक जबाब दिलो, तुजे राजवटकेचें अर्द पर्यान म्हाका दिल्यार हांव तुजे बरोबर येवचो ना म्हूण ह्या जाग्यार हांव कांय खावचो वा पिवचो ना. कित्याक तूं कांय खावचो ना वा पिवचो ना न्हय म्हूण तूं आयलाय ते वाटेन परत वचो ना. अशें म्हणून म्हाका सर्वेस्परान आज्ञा दिल्ली आसा. आनी तो बेथेलांत आयलोले वाटेन पत्तलो ना म्हूण दुसरे वाटेन गेलो. देवाचो मनीस आनी प्रवादी. आतां बेथेलांत एक म्हातारो प्रवादी रावतालो आनी त्या दिसा बेथेलांत देवाच्या मनशान सगळें जें कितें केलें त्या विशीं ताच्या पुतांनी ताका सांगलें. त्या भायर तो राजा कडेन कितें उलयलो तेंय बी तांणी आपल्या बापायक सांगलें. तांच्या बापायन विचारलें, तो खंयचे वाटेन गेला? जुडाक थावन आयलोल्या देवाच्या मनशां जी वाट धरलेली ती तांणी आपल्या बापायक दाखयली. ताणें आपल्या पुतांक म्हणलें, म्हजे खातीर एक गाडूं तयार करात. तांणी तें तयार केलें आनी तो ताचेर बसलो. तो देवाचो मनीस गेलो ते वाटेंतल्यान गेलो आनी हो ताका एका ओडाच्या झाडा पोंदाक बसलेलो मेल्लो. ताणें ताका विचारलें, जुडा थावन आयलोलो देवाचो मनीस तूं? ताणें म्हणलें, हय, हांव तो. ताणें म्हणलें, म्हजे बरोबर घरा यो आनी कितेंय जेव. ताणें जबाब दिलो, म्हज्यान तुजे बरोबर परत वचूंक न्हय म्हूण तुमगेर येवंक जायना, तशेंच हे सुवातेर कितेंय खावंक न्हय म्हूण पिवंक जायना. कित्याक तूं कांय खावचो ना वो पिवचो ना न्हय म्हूण तूं आयलाय ते वाटेन परत वचो ना अशें म्हणून म्हाका सर्वेस्परा आज्ञा दिल्ली आसा. प्रवाद्यान ताका म्हणलें, तुजे भाशेन हांवूय एक प्रवादी. आनी ताणें जेवचें आनी पिवचे खातीर ताका तुजे बरोबर तुज्या घरांत हाड अशें म्हणून सर्वेस्पराचें उतर एका दुता वरवीं म्हाका पावलां. पूण ताणें ताका फट मारली. म्हणटूच देवाचो मनीस ताचे बरोबर गेलो. तो ताच्या घरा जेवलो आनी पियेलो. ते जेवणार आसतना देवाच्या मनशाक परत हाडलोल्या त्या प्रवाद्याक सर्वेस्पराचें उतर आयलें.
आनी जुडा थावन आयलोल्या देवाच्या मनशाक ताणें बोबाट केली आनी म्हणलें, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुवें सर्वेस्पराचो हुकूम पाळूंक ना आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाची आज्ञा सांबाळूंक ना. पूण जेवूंक आनी पिवूंक आडवारलोल्या जाग्यार तूं जेवलोय आनी पियेलोय देखून तुजें मोडें तुज्या पुर्वजांच्या तोंबून केन्नाच पावचें ना. तो जेवल्या आनी पियेल्या उपरांत प्रवाद्यान ताचे खातीर गाडूं तयार केलें आनी तो पत्तलो आनी वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतना ताका एक शिव मेळ्ळो आनी शिवान ताका जिवेशी मारलो. ताचें मोडें रस्त्यार पडलोलें आसलें, गाडूं मोड्याशी उबें आसलें. शिवूय मोड्याशी उबो रावलो. ते वाटेन वेतोल्या लोकान रस्त्यार आसलोलें मोडें आनी मोड्याशी उबो आसलोलो शिव पळयलो. तांणी म्हातारो प्रवादी रावतालो त्या शारांत येवन ही खबर सांगली. जेन्ना त्या देव मनशाक ताचे वाटेवेलो परत हाडलोल्या प्रवाद्यांनी खबर आयकली, तेन्ना ताणें म्हणलें, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा मोडलोलो देवाचो मनीस तो. हाका लागून सर्वेस्परान ताका सांगलोलें तशें ताणें ताका शिवाचे आधीन केलो आनी शिवान ताचेर आक्रमण करून ताका मारून उडयलो. ताणें आपल्या पुतांक म्हणलें, म्हजे खातीर एक गाडूं तयार करात आनी तांणी तें तयार केलें. तो गेलो आनी मनशाचें मोडें रस्त्यार आसलोलें ताका मेळ्ळें आनी गाडूं आनी शिव मोड्याशी उबीं आसलीं. शिवान मोडें खावंक ना, न्हय म्हूण गाडवाक फावशिलें ना. प्रवाद्यान देवाच्या मनशाचें मोडें उबारलें आनी आपल्या गाडवार घालें आनी ताचे पासत दूख करूंक आनी ताका पुरूंक आपूण रावतालो त्या शारांत हाडलें. ताणें तें मोडें आपल्या खाशाचे समाधींत घालें आनी हाय म्हज्या भावा अशें म्हणून तांणी ताचे पासत दूख सुरू केलें. ताका पुरल्या उपरांत प्रवाद्यान आपल्या पुतांक म्हणलें, हांव मोदतोच देवाच्या मनशाक पुरला ते समाधींत म्हाकाय पुरात. म्हजीं आडां ताच्या आडां कुशीक घालात. सर्वेस्पराचे आज्ञा प्रमाणें ताणें बेथेलाचे वेदी आड आनी समारियेच्या शारांतल्या उंचल्या जाग्यांचेर आसलोल्या सगल्या घरां आड खऱ्यांनीच सारकीं जातलीं. हे घडणे उपरांत जेरोबोआमान आपली खोटी वाट सोडूंक ना, पूण उंचल्या स्थाना खातीर चालत्या लोकांतले यादनीक तो नेमीत रावलो. यादनीक जावन खुशी दाखयतल्या कोणाकूय उंच स्थाना खातीर यादनीक कशें तो संस्कारतालो. हाका लागून जेरोबोआमाचें घराणें पातकी जालें आनी ह्या पातकाक लागून त्या घराण्याचें निसणटोण जावन प्रिथुमेवेलें तें नाटाक जालें. देवाचें उतर हें